ना आज आम्ही पळयता की एक सारखी फेमस सांगतो थिवीन की आज खंय तरी अखेर डेमोलिशनाक सुरवात केल्ली आसा. जायते वेळा आम्ही पळयलां की हेचे डेमोलिशन काडलेले पूण खंय तरी कोणाच्या आशिर्वादान हे बंद पडटालें काम, कॅन्सल जातालें. पूण आयज अखेर डेमोलिशन काडल्या. ऑलमोस्ट भरपूरशे आम्ही पळयलां की मायग्रंट्स रावता, आउटसायडर्स रावता, इलिगली स्ट्रक्चर्स तुज्या नांवाच्या जाग्याचेर आसले. तूं टॅनंट म्हणून लागले न्हू? हांव टॅनंट आहा. कितें सांगता तो ह्या हेचेर? आयज डेमोलिशन चालू आहा तें. डेमोलिशन चालू आहा म्हणजे कितें आहा, एक तरी पयलीं ते स्टे घेतलेली तेंच्यांनी कोण रावतात पळय तेंच्यांनी हायकोर्टाची स्टे घेतलेली. स्टे घेवन ते पेंडींग उरलेले. पयलीं डेमोलिशन येयल्ले ते कितें स्टे घेतकूच पेंडींग उरले. पेंडींग उरले उपरांत आतां ते हायकोर्टाची ऑर्डर एगेन्स्ट गेली ती डेमोलिश करची म्हणून येयली ऑर्डर. पयलीं लालकी बस्ती नांवाच्या पयलीं दुसरें नांव आसलें हेका? ना, दुसरें नांव फक्त अवचीत वाडो. अवचीत वाडो म्हणून? अवचीत वाडो, थिवी बार्देस गोवा अशें आसलें थिवी. अवचीत वाडो. अचानक लालकी बस्ती कशें जालें? लालकी बस्ती जावपाचें कारण म्हणजे कितें, मनोज परब हांगा येतालो आनी व्हिडिओ काडटालो, फोटो काडटालो, सगळें काडून व्हरतालो. तेणें नांव दवरलें तें लालाकी बस्ती म्हणून. हांगा लालाची बस्ती म्हणून नाच, हांगा फक्त अवचीत वाडो. ही आतां जी घरां इलिगली बांदल्या पळय, ही कशी कितें हांगासर बांदली गेली? बांदली गेली म्हणजे कितें, थोडे कुंबळे जातीन थोड्यांक एनओसी दिल्या 100 मिटरांक विदावट एनओसी. म्हाजी हांवें एनओसी दिवना, कांय दिवना. तेंच्यांनी पयलीं ते 100 मिटरांक म्हणून अशें दिल्ले आहा थोड्यांक एनओसी. कुंबळे जातीन दिल्ली आहा. कुंबळे जातीन दिल्ली आहा हय. तुमकां खबरूच नासली हेजी? ना, म्हाका खबर ना, भितरल्यान दिल्ली ती. म्हाका खबर आसलो पळय जाल्यार म्हाजी एनओसी जाय पडटा. टॅनंटाची एनओसी जाय न्हू पयलीं फर्स्ट. विदावट एनओसी कांय दिवं नजो. ही पयलीं कुंबळे जातीन दिल्यात तांकां भितर ते. पयलींचो कोण एटर्नी आसलो पळय तेणें दिली? पयलींचे आतांचे कोण न्हू, पयलींचे. पयलींचे म्हणजे कितलीं वर्सां जालीं ताका? तांकां आतां एक्सपायर जाले ते मरूनय जाताले 5-6 वर्सां. आतां तो एटर्नी कोण आसलो पळय तेका खबर नासली कित्याक एनओसी मागीर तो सायन मारून दितालो पयलींच्या हेचेर? ना, तो अटर्नी आसतना दिताले ते. तो आसतानाच? तोच आहा पयलींच्यान, तोच आहा हांगासर? आतां ना ते कोण, आतां न्यू जाले न्हू. न्यू जाले कमिटी. पयलीं कमिटी नासले पळय ते दिताले. तुमी हेचेर एक्शन काय घेवंक नासली? कोणाक हांवें विचारलेले न्हू. विचारूंक ना तांकां? विचारलेले कशें विदावट एनओसी तुमी दितात कितें. तुमी फाटली कितलीशी 3 फावटी तुमी हांगा निवडून आयिल्ले आसा? हांव सरपंच. ओके, सरपंच आशिल्ले. आमी पळयता सुमार 45 इलिगल स्ट्रक्चर्स हांगा सध्या उबे आसा. आयज हायकोर्टान फक्त 23 घरांक ऑर्डर काडलेली आसा. तुमच्या आशिर्वादान जाल्या ही घरां हांगा? ना, म्हाज्या आशिर्वादान जावंक ना ती. कितें फक्त तांकां कितें एक एडवांटेज मेळ्ळी कुंबळे जातीची. तेंचे कडेन 100 मिटराची एनओसी. कितें तुमी जागे विकूंक ना कोणाक? आमी जागे विकूंकूच ना, कित्याक आमकां विकपाक रायटूच ना पयलीं. ओन्ली फॉर आमी टॅनंट पयलींसून. बाबा आसतनाय टॅनंट. आमकां जाली 50 वर्सां आमची थंय म्हाजी घरां आसली थंय. कित्याक मानाय बिनाय करूं शेतकरी आमी शेती करताले सगळे. तेन्नासून आमी बाबा टॅनंट आसलो. बाबा उपरांत हांव टॅनंट जालो. आमी कांय विकूंक ना, कांय ना. अंदाजे कितली एरिया आहा आतां ही? ती 9000 कुंबळे जात. त्या सगळ्या 9000 कोमनीदात एरियेचे तुमी एकटे टॅनंट आहा? हांव एकटो टॅनंट आहा. आनी तितून ते भारत गॅस जावं आमचो तितून. तेंच्यांनी पयशे बीन कोणाक दिल्ले? तुमकां दिल्ले? एटर्नीक बीन कोणाक पयशे दिल्ले? तेंच्यांनी कितें घेतलेचे कोण करीत ना. आयज ते तुका खबर आसा, सांगपाची गरजूच ना न्हू. विदावट मनी कोणूच काम करिना. डायरेक्ट नाल्यार ते म्हाका सांगपाचें न्हू कुंबळे जातीन, बाबा अशें आहा एनओसी दी म्हणून. तरी तुमकां जर खबर आशिल्ली इलिगल तुमी खंय केन्ना बंद कित्याक करूंक ना त्याच वेळार? कारण आतां आमी पळयता चडशीं घरां कांय लोकांनी स्लॅपूय घातलेले आसा आनी चड व्हडले कन्स्ट्रक्शन्स जाल्यात. तुमी खंय बांदपाक तांकां हें कित्याक करूंक ना? ओपोज ना, आपूण म्हणजे कारण कितें, ही पंचायतीची ड्युटी. पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय. ती इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाता ते पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय. सो पंचायत थिवीम लागता? थिवी हय, हांव सरपंच आसलो. म्हणटा पंचायत रिस्पॉन्सिबल आहे का? पंचायत म्हणजे कितें, पंचायतीचे रायट पंचायतीकूच आहा न्हू इलिगल कन्स्ट्रक्शन स्टॉप करपाक. पंचायतीन काय तेजेर एक्शन घेवंक नासली? ना, घेवंक एक्शन घेवंक. दोळे धापलेले पंचायतीन काय? दोळे धापले आसतले. पंचायतीची कितें आजकाल पंचायतीचे फक्त पयशे जाय.
तुम्ही 3 टाइम सरपंच आशिल्ले तेन्ना ना तुमच्या हांव टायमार एक टायम सरपंच तुम्ही जेन्ना सरपंच आसले तेन्ना हांगासर काय नासले. legal- काय नसलें. कांयच नासलें. सो आता मागीर जालें. हे मागीर जाले आता लायट नळ ऑन वॉट बेस तांकां मेळ्ळें तर लायट कनेक्शन उदक कनेक्शन हे कशें मेळ्ळें? लायट उदीक कनेक्शन ते हांवें दिल्लें आतां घरा बांदले उपरांत तुमी दिल्ले? हांवें एनओसी दिली तांकां उदकाक आनी लायटीक उदीक लायट. तेजेर अपोज तुमचो काय नासलो तर? ना घरा बांदलेली आहा न्हू सगळी मेन कितें आहा फॅमिली मेंबर ते आनी दिसावड्याचें काम करीत ते गरीब ते आनी भुरगीं बाळां आहा म्हणून आनी कितें एनओसी लायट आनी उदीक दिवपाक प्रॉब्लेम काय ना. पयशे बिशे काय नासतले आनी ते दिला ते कितें पयशे घेवन दिवं ना कांय. तूं हेका पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना तर? कोण पंचायतीक ब्लेम करूंक शकना कित्याक तुमी दिले म्हणटा. उदकाची लायटीची उदकाच्या लायटीचेच उलयता हांव. म्हणजे उदकाची लायटीची हांवें दिल्ली आहा. कन्स्ट्रक्शन करपाक लायसन्स बिसन म्हणटा ती पंचायत जबाबदार न्हू. ओके. पंचायतीन एक्शन घेवंक जाय न्हू. इलिगल कन्स्ट्रक्शन दुसऱ्याचे तुमी रोखडी येता अडवपाक. आता खंय तरी लिगल असल्याने अडवूंक येता तुमी. एक सेंटन्स बांदतलो जाल्यार येतात अडवपाक येता इमिजिएटली. प्रायवेट प्रॉपर्टी असल्यार येता रावन. ही घरां जाताना तुमी खंय न्हिदलेले? इतकी घरां 45 घरां जाय सर. हांव आसलो न्हू सरपंच आमी काडलेले आहा न्हू वर्सां आनी 3 फाटी अलग जाला हांव आनी अनअपोज सरपंच अनअपोज बिनविरोध निवडून येयल्लो मनीस हांव. आयज जेन्ना हे मोडटात पळय तेजेर कोण तरी येयलो तुमकां विचारपाक आपल्याक मदत कर वो कितें तरी? मदत कर म्हणजे येयले म्हणटकीर हांवें धाडले एमएलए कडेन. निलकंठा कडेन धाडून दिले. एमएलए तो आमचो. एमएलए कडेन वचा म्हटलें. एमएलए विचारात एमएलए कितें करता ते. वोटिंगाक जाय म्हण तुमी सांगता न्हू आमी कांय करूंक दिवचे ना तुमकां मोडचे म्हणूंक दिवचे ना कांय करूंक दिवचे ना. सगळ्यांक हें आहा हय वोटींग आसा. वोटींग आहा सगळ्यांक वोटींग आहा. 1500 वोटींग आहा. हे वोटिंगाक लागूनच सगळे जाण इतके आतां इलेक्शन जाता ते कितें वोटिंगाक लागूनच न्हू. आमदार येता तर हांगा इलेक्शनाच्या टायमार वोटिंगाक? आमदार येता सगळे कोण कोण आहा पळय इलेक्शनाक उबे रावतात पळय कॅन्डिडेट ते सगळे येतात आनी ते येतात तेन्ना डायरेक्ट आमचे कडेन येना. ते म्हाजे कडेन येना. डायरेक्ट थंय ग्रुपार करतात आनी थंय मिटिंगी घेतात तेंचे घरान चल्ले कितें कितें उलोवपाचें आहा तें उलयतात आनी चल्लेत भायले भायर. आमदारूय रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या गोष्टी? तुमी कोणाक ब्लेम करता हेजेर आतां? हांव ब्लेम आतां कोणाचेर करिना. हांव कोणाचेर ब्लेम ना एमएलएचेर करिना कांय करिना. हांव ब्लेम करिना कोणाचेर. फक्त आतां कितें आहा पंचायतीचेर ब्लेम करपाचें कारण कितें म्हणजे पंचायतीन इतके वर्सां उगी रावलो कित्याक? पंचायत कित्याक उगी रावली? इतकी घरां जाय सर 45 हाऊस जाय सर. कित्याक एक्शन घेवंक ना घरांचेर? पयलीं जर एक्शन घेता तुमी तर डिस्टर्ब जाता सगळे आनी तेन्ना मागीर आमकां तो चान्स आसलो कित्याक गांवकारां कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट करताले बाबा तुमची कितें आयची व्हॅल्यू मार्केट कितें आहा चल्ला तर तांकां ते लिगल करून दियात तुमी पयशे घेवन. हे करून जाताले. तेजे उपरांत तुमची एज अ टेनंट आनी एटर्नी उलोवप बीन जाला ह्या हेजेर? हेजेर आमचे उलोवप जावंक ना. हल्ली जाल्ली आतां उलोवप बेश्टे कितें बाबा तांकां लिगल करून दिया म्हणून तांकां खबर आहा न्हू डॅमोलेज येयला म्हणून. डॅमोलेज येयला म्हणटकीर हांवें सांगलेलें कितें तांकां अरे बाबा कितें जाता जाल्यार तुमी मातशें लिगल करून दियात. कितें आहा ते तुमचे पयशे घेयात. कितें तुमची मार्केट व्हॅल्युएशन आसा ते घेया आनी दिया तुमी गांवकारांनी. ही आमी ओपन सांगलेली आहा. लाला की बेस्ती जेन्ना नांव पडलें तेन्ना तुमी कितें अपोज बीन केलो? कोणाचेर कंप्लेन बीन फायल केल्ली? ना करूंक हांवें. कांयच ना. ताका व्हॅल्यूच ना न्हू. फाल्यां कोणूय म्हणटलो लाला की बस्ती जावं आनी खंयची बस्ती म्हणटलो म्हणजे म्हाजें जावंक इम्पॉसिबल जावंक नजो ती. तुमची बस्ती आतां न्हय? म्हाजी बस्ती नांवच ना ती. बस्तीक वळखच ना आमी. फक्त औषध वाडो थिवी. सो लोकांनी नांव दिलाय का तुमी दिवंक? हे लोकांनी दिवंक ना. मनोज परबान मनोज परब स्वता येवन हांगासर येतालो धमकी दितालो लोकांक कितें घरां मोडटा हे करतात ते करतात तुमचे तुमी भायले घांटी बिटी अशें करून तांकां धमकी दिवन वयतालो. तेणें नांव दिलें ती लालागी बस्ती. मेन म्हणजे लालाजी बस्तीच ना हांगासर. हांगा आहा ते औषध वाडो. आतां एज अ टेनंट एटर्नी टेनंट तुमी आतां कितें तरी जे फुडाकार घेवन तांकां
वाचोवपाचो प्रयत्न कशें कितें करतले? हांव आतां फुडाकार घेतलो कसो म्हणजे कम्युनिटीक मेळोन ओके कम्युनिटीक मेळोन तेंचे कडेन उलोवन कितें बाबा तुमचें कशें कितें आहा गांवकारांचें कितें लिगल करपाचें आहा तें आमी करूंक तयार आहा.